लुका पोरमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 12 ओळी 1 ते 12. ढोंगेपणाविषयी शिडकावणी. त्या म्हणसर जेजू भोवती खूप गर्दी जाली आणि हजारांनी लोक एकामेकाक चिरडीत आले. त्यांना पयलो आपल्या शिसा लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, फारिसेवांच्या खोमीराविशीं म्हणजे तांच्या ढोंगेपणाविशीं सोत्राय धरात. आतां थांबलोले आसा तितलेंय उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना. तर काळोखान तुमी सांगलां तें दिसा उजवाडा आयकूंक येतोलें आनी खासगी कुडांत फुटफुटून तुमी उलोयल्यांत तें पाडसांचेर परगट जातोलें. पिडापीड दितोल्यांक भियो नाकात. बाप तुमकां राखता. तुमकां म्हज्या इश्टांक हांव सांगता, कुडीचो जीव काडटा आनी ताचे मागीर आनीक कांय एक तांच्यान करूंक जायना तसल्यांक तुमी भियो नाकात. पूण तुमी कोणाक भियोवचें तें तुमकां सांगता. जीव काडल्या उपरांत यमकोंडांत उडोवंक तांक आसा ताका भियेयात. होय, हांव तुमकां सांगता, ताका मात भियेयात. 2 आसारियोनांक 5 शेरखां विकतात न्हय, तरी आसतना तांतल्या एकल्याचेय देवाक विसर पडोना. तुमचे तकलेचे केंस पर्यंत सगळे मेजलोले आसात म्हणटोच भियो नाकात. शेरकांच्या भिरयां परस तुमी उदीक उंच मोलाची. क्रिस्ताक मानून घेवप ओ ना घेवप. तुमकां सांगता, मनशा हुजीर कोणूय म्हाका मानून घेतीत जाल्यार तांकां मनशाचो पुतूय देवाच्या दुतां हुजीर मानून घेतलो. पूण कोणूय मनशा हुजीर म्हाका मानून घेना जातीत तांकां देवाच्या दुतां हुजीर हांवूय मानून घेवचो ना. आनी कोण मनशाच्या पुताचेर आड कितेंय उलोयतीत देव तें तांकां बोगशितलो. पूण कोण पवित्र आत्म्याची निंदा करतीत जाल्यार देव ती तांकां बोगशिचो ना. तुमकां देवस्थानांनी आनी नितीधारां ओ अधिकाऱ्यां मुखार व्हरतीत तेन्ना कसो आनी कितें जबाब दिवचो ओ कितें उलोवचें तें हुस्को धरूं नाकात. तर तुमी कितें म्हणूंक जाय तें पवित्र आत्मो तो वेळ येतोच तुमकां शिकयतलो.